LDC जावचें किंवा क्लार्क जावचें इनस्पायट ऑफ बीइंग अ पोस्ट ग्रॅज्युएट अशें कित्याक दिसता? सो वस्तुस्थिती कितें आसा? शिक्षण आमचें आसा तें भुरग्याक एक फुडें आपूण कितें जातलो हाजें विजन शुन्य दिता. दॅट इज नंबर वन. शिकून जातकूच कितें करचें हाजें कांयच एक फुडलें डायरेक्शन दिना. त्यामुळे आमच्या भुरग्यांक योग्य दिशा मेळटली जर तूं जाल्यार 2-3 गोश्टींची आवश्यकता. सरकारी नोकरी आमी फक्त साधारणपणे 10 ते 12% लोकांक दिवंक शकतले. ताजे पयलीं केदोय व्हडलो कोणूय आयलो, पर्रीकार आयलो किंवा आनीक कोण आयलो, द नंबर ऑफ गव्हर्मेंट सर्वंट्स कॅनॉट इन्क्रीज. सी, गव्हर्मेंट जॉब इज अ चॉयस ऑफ द पर्सन बिकॉज हांवें तुका रिजन सांगलें. 2 गोश्टी ह्या भितर. एक म्हणजे तो इजी जॉब दिसता आनी दुसरी गोश्ट कितें करप तें कळना किंवा ऑल्टरनेटीव कितें तें कळना. एक प्रायव्हेट सेक्टरा भितर एक सदांच प्रश्न येता की सेक्युरिटी कितें, जॉब सेक्युरिटी कितें? तुमचें काम हो जॉब सेक्युरिटी नंबर वन. जगार ज्या जाग्यार बऱ्यो बऱ्यो गजाली जाल्या पळय थंय जॉब सेक्युरिटी केन्ना जाता. म्हजी जॉब सेक्युरिटी कितें? म्हणजे त्याच हिशोबान गेलो जाल्यार पॉलिटिशियनाची कितें? भुरग्यांनी मुख्यमंत्री आणि आमदारा कडेन चर्चा केली. माझा प्रश्न एज्युकेशन क्वॉलिटीचेर. आत्तां आमचे जे तुम्ही जे सांगले तितून एज्युकेशन क्वॉलिटी भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा मटेरियल जी क्वॉलिटी ग्रोथ आसा ती आमकां सगळ्यांक दिसता. पूण समज जर आमी पळयलें की नॉलेज ओरिएंटेड किंवा व्हॅल्यू ओरिएंटेड किंवा मटेरियल एक्सपिरियन्स ओरिएंटेड ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीरचे कितें प्लॅन्स गव्हर्मेंटाचे आसा? सरकारान सगळ्यांक व्हडलें जर आमच्या देशान चुकलां आसत आफ्टर इंडिपेंडन्स जाल्यार त्या वेळच्या प्रधानमंत्री ताजें इंटेन्शन कितलेंय बरें आसत, नेहरू हाणें डायरेक्ट IIT घात घालो. हांव IIT परत सांगता, IITचें उदाहरण घेता का हांव IITच्यान पास जालां म्हणून घेता. डायरेक्ट IIT घात घालो वीच इज नॉट अ बॅड थिंग. टॅक्निकल एज्युकेशन अपग्रेडेशन सगळें जाय, पण पयलीं हात घालूंक जाय आसलो प्रायमरी एज्युकेशनाक. तुजो जर तूं पायोच कच्चो आसत जाल्यार तूं वयर कितें करतलो? तरणाट्यांमध्ये आत्महत्येच्या प्रवृत्तीचेरूय चर्चा झाली. युथ पार्लमेंट सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां दिली. तांणी परफॉर्मन्स दाखयलो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आणि ओंकार फळारी.